टेक्निकल बट प्रश्न हो येता आनी आय एम आस्किंग यू दिस ऑन 3 फ्रंट्स. नंबर 1 इज तुम्ही तुमची घरकान्न थंयचे थळावे आमदार. दुसरी गजाल तुम्ही रुलींग पार्टीचे आमदार. तिसरी गजाल तुमचो पक्ष सत्तेरूय आसा. तुम्ही कंटिन्युअसली ह्या गजालीचेर तुमच्या पक्षातल्या सरकारातल्या वरिश्ठां कडेन उलयल्यात. अजून एक्शन कित्याक जायना? कारण एक वटेच्यान तुम्ही सांगतात इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, दुसरी वटेच्यान म्हणटात की कमांडरच इज अंडर द शॅडो ऑफ सस्पिशन, आणि तिसरी वटेच्यान तुम्ही म्हणटात द इन्व्हेस्टिगेशन नीड्स टू बी फेअर. ह्यो तिनूय गजाली कश्यो जावपाक शकतात? सी, ह्या गजालीचेर म्हाका दिसता खंयचोच आमदार खंयचोच ऑफिसर म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह उलोवंक सोदिना. खाली ऑपोजिशनूच उलयता. होय. आनी हांव आयज जेन्ना ओपनली उलयता, कित्याक उलयता? बिकॉज पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग अस. पीपल ऑफ गोवा आर वेटिंग what is this government going to do when this is the situation कितें? जेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टर बरोवन दिता की आपल्याक ही स्क्रिप्ट ह्या मनशान बरोवन दिल्ली, हें सगळें ह्या मनशान कोर सांगलेलें, आय हॅव टू हियर हिम, आय हॅव टू लिसन टू हिम, ही इज माय कमांडर. आनी जेन्ना कमांडर सांगता, यू डोंट हॅव टू सी हाव मेनी पीपल आर इन फ्रंट, यू हॅव टू कीप ऑन शूटिंग. म्हणजे जेन्ना वी आर ऑन द बॉर्डर, वी हॅव टू कीप ऑन शूटिंग ऑर दे वील शूट अस. पूण हिंगा वेगळें, हिंगा पुलिसींग आसता. वी आर नॉट ऑन द बॉर्डर, वी आर हियर पुलिसींग इन द रायट डायरेक्शन. अँड IPS ऑफिसर हॅज गॉट द हायस्ट ट्रेनिंग इन द कंट्री टू डू दीस जॉब, अँड दे कॅनॉट बी रॉंग. बट हियर वी हॅव सीन दॅट द पुलीस इन्स्पेक्टर हॅज openly charged his senior most officer of that he is the person who has told us that this should not be done.